सध्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया सध्या गोंयांत चालू आसा आणि आमी जाणा की त्या भितर गोवन सेक्शनाच्यो 7 फिल्म्स ह्या वर्सा आसा. त्या भितरली एका फिल्माचे डायरेक्टर आयज आमच्या वांगडा आसा, पीस लिली अँड सँड कासल. हे खंय ऑफिशियल ट्रियोलॉजीचे पार्ट आसलो आणि हो तिसरो भाग तेंचो. ह्या आदी तेंचो कुंपाचो दर्यो आणि अर्दो दीस अशे 2 पिक्चरां फाटले 2 वर्सां इफ्फीक लागलेली आणि सलग तिसऱ्या वर्सा हे तेंचे पिक्चर इफ्फीक दाखयल्या गेल्या. जाणून घेऊया या पिक्चरा बद्दल. डायरेक्टर हिमांशु सिंग सर, वेलकम टू आवर शो फर्स्ट ऑफ ऑल. Thank you very much. Thank you very much. प्राउड मोमेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम. तीसरी बार आपकी फिल्म सिक्वल ट्रियोलॉजी पार्ट का आपका इफ़ी में फिल्म लगी है. कॉन्ग्रेचुलेशन सर. Thank you sir. Thank you so much. कैसा लग रहा है कि तीसरी बार आपकी फिल्म लगी है इफ़ी में? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इफ़ी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर वो सारे लोग आते हैं जो सिनेमा को बहुत पैशनेटली फॉलो करते हैं. तो ऐसी जगह पर आना जहाँ पर बहुत अलग अलग जगह से लोग आते हैं, देश के अलग अलग कॉर्नर से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग वैरायटी ऑफ सिनेमा को पसंद करने वाले लोग. तो जो पहला प्रीमियर अगर ऐसी जगह पे होता है जहाँ अलग अलग डाइवर्स रेंज वाले लोग फिल्मों को देखते हैं तो वो बहुत जेन्युइनली अपना एक फीडबैक, एक रिस्पॉन्स दे पाते हैं. तो एज ए फिल्म मेकर, एज ए क्रू, एज ए कास्ट हमको ये समझ में आता है कि हम किस तरह से ये रिस्पॉन्स आ रहा है क्योंकि बहुत ही डाइवर्स तरीके के लोग आते हैं. इट्स अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर अस. हमने देखा था कि कुंपाचो दर्यो और अर्दो दीस अलग अपनी जरी अगर वो नाम अगर अलग है लेकिन फिल्म सीक्वेंस था. इस बार भी आपने कुछ अलग नाम दिया है. पिछली बार आप 2 शब्दों से नाम अपने फिल्मों का दिया था. इस बार आपने 4 या पीस लिली एंड सँड कासल 4 वर्ड्स हैं. सो कैसा सूझा आपको? ये ऐसे सूझा इसलिए क्योंकि अभी जैसे हमारा टीम जो पहले था, कास्ट था, अभी मतलब वो टीम से ज़्यादा फैमिली हो गया है. तो अभी उसमें फैमिली में इस बार नए लोग भी आए. तो जब टीम भी बढ़ रही है तो हमने कहा नाम भी थोड़ा और बड़ा होना चाहिए. तो इस तरह से चीज़ें बढ़ाते जा रहे हैं. एंड इस बार ड्यूरेशन भी बड़ा है. पिछली बार फर्स्ट फिल्म वॉज 70 मिनट्स, सेकंड फिल्म वॉज लाइक 12 मिनट्स. ये 23-24 मिनट्स की फिल्म है. और इसमें 3 कैरेक्टर हैं मोस्टली. हमारे जो पिछली 2 फिल्म में जो 2 कैरेक्टर थे, तो एक नया कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस हुआ है. तो उन सारे कैरेक्टर्स का एक मेटाफर यूज़ करने के लिए हमने फिर ये टाइटल रखा, पीस लिली और सँड कासल. या ओके. उगम, तू फाटली 2 वर्सां तेंच्या वांगडा काम करता. ह्या वर्सा पीस लिली अँड सँड कासल तेंचो परत एकदा लागला. तुका कितें दिसता? म्हाका डेफिनेटली बरें दिसता. म्हाका टिमी बरोबर म्हाका तांचे बरोबर म्हाका काम करपाक मेळटा आनी ते बरे भशेन एन्थुजियास्टिकली काम करतात कळ्ळें तुका. आनी बरे भशेन सगळे टीम सांबाळून दवरतात. आनी एज एन एक्टर म्हणून म्हाका तेंच्यांनी अप्रोच केलो आनी आमी सगळे एकठांय 3 वर्सां जालीं शेगीत आमी काम करतात. बरें दिसता डेफिनेटली. अर्दो दीस आमी पळयल्लो की गो बायलाची स्टोरी आसली. ह्या फावटी स्टोरी कशी कितें आसा? ह्या फावटी स्टोरी मातशें सेपरेशनाचो भाग आसा. सो तांच्यांनी हाजेर खूब कितें म्हणटा ताका इम्प्रुवमेंटूय केला आनी इम्प्रोवायजेशनूय केलां. मातशे वेगवेगळ्यो स्टोरी लायन्स दाखोवपाचो प्रयत्न आसा. आनी ह्या फावटी 3 कॅरेक्टर्स आसात बेजिकली. पयलीं तरी 2 आसताले, आतां 3 आसात. तिगांचे वेगवेगळे विचार आनी तिगांचे वेगवेगळे दुनिया. सो अशी बेजिकली दाखोवपाचो प्रयत्न केला. आपका इस फिल्म में क्या रोल है सर? मेरा नाम मंजीत है और मैं हिमांशु सर को असिस्ट कर रहा था. अच्छा. कैसा लग रहा है फिर हिमांशु सर के साथ काम करने में? बहुत अच्छा लग रहा है. एक्चुअली मैं अपने आप को एज ए फिल्म स्टूडेंट कंसिडर करता हूँ और मुझे इनके साथ हमेशा सीखने को मिलता है. आप अगर इनकी फिल्म देखोगे तो बहुत ही पोएटिक और मैच्योर कंटेंट होता है, लेकिन ही इज़ वेरी ह्यूमरस पर्सन इन रियल लाइफ. एज यू कैन सी ही जोक्स. हम जानते हैं कि हर फिल्मों में या हर एक किरदार में कुछ ना कुछ सीखने को हमें मिलता है. आप इस फिल्म से आपको क्या सीख मिली? मुझे ये सीखने को मिला कि वक्त के साथ काफ़ी कुछ चेंजेस आते हैं और हमें वक्त के साथ उन सबको एक्सेप्ट करना होता है. और जितना ज़्यादा हम उनको एक्सेप्ट करते जाते हैं हम समझदार होते जाते हैं वक्त के साथ साथ. सर, आपने मुंबई कर जो बॉलीवुड की फिल्म बनी थी उसका आपने अपनी स्टोरी लिखी थी. कैसा था एक्सपीरियंस कि उसका यहाँ पर कुछ आपका फ़ायदा हुआ क्या? हाँ, मैं स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स लिखा था उस फिल्म का. और उसमें फ़ायदा मतलब वो थोड़ा डिफरेंट जॉनरा है, वो बहुत ही कमर्शियल है, उसमें एक्शन थ्रिलर है. तो वो एक जोन होता है कि मैं बहुत समय तक उस जोन के अंदर रहा था और पर मुझे तो उस जोन से बाहर आके कुछ ऐसा करना था जो पोएटिक था. तो इसमें जब मैं आया तो ऐसा होता है कि जब आप कुछ नया लिखते हैं जो अपने जोन का होता है तो वो आप एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर आप बिल्कुल नया क्रिएट कर लेते हैं. इट्स लाइक वो सँड कैसल जैसे होता है कि आप सँड कैसल बनाते हैं और फिर उसके बाद जब एक वेव आती है वो टूट जाता है, फिर आप दोबारा नया बनाते हैं. तो जॉय ऑफ राइटिंग भी बिल्कुल वैसा ही है कि आप लगातार जो है नया नया लिखते रहें, वो ड्रॉप करें और फिर से दोबारा रिक्रिएट किए, ऐसा करके करने को मिलता है. आपकी अभी 3 ट्रियोलॉजी हो चुकी है. इसके आगे का पार्ट आएगा?
नहीं, अभी तक जैसे ट्रेलॉजी हमने शुरू में भी सोचा नहीं था कि कभी ट्रेलॉजी 3 पार्ट होंगे। हम पहले एक फिल्म बना रहे थे, उसके बाद हमने सोचा कि व्हाट इफ ऐसा हो जाए तो सेकंड पार्ट हुआ। और फिर इस बार हमने सोचा कि ओके सेपरेशन जैसी थीम पर भी अगर इसके अंदर जोड़ लें तो वो कैसा होगा, तो ये हुआ। अभी तक तो ऐसा विचार नहीं कि 14 पार्ट होगा, मुझे लगता है कहानी मुकम्मल हो गई है। बट देखते हैं फिर हम चाहेंगे कि इस तरह के फॉर्मेट को एक लॉन्ग फीचर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, उसी टीम के साथ, उसी थीम के साथ। लेट्स सी क्या होता है। आमी उगम म्हणटात की गोवन फिल्मांक गोवन क्रावड जाय, गोंयकारांचो सपोर्ट जाय. तुका दिसता की गोंयकारांचो सपोर्ट इफीक दर वर्सा आमची आतां फाटलीं 3 वर्सां जालीं गोवन सेक्शन स्पेशल करतात ते. सो तुका दिसता की गोवन सपोर्ट आसा गोंयकारांचो? आय थिंक मरे आसाय बी नाही बी कळ्ळें तुका. म्हणजे इनिशिएटीव घेवपा जाय. गोंयकारांक एक बरें प्लॅटफॉर्म हें आसाच ऑब्वियसली. हांव कितले पयलींच्यान हांव 2012 सावन हांव इफ्फी अटेंड करता. म्हाजो पर्सनली हो खूब फेवरेट फेस्टिवल एज अ थिएटर स्टुडंट, एज अ थिएटर आर्टिस्ट. हांव हांगा पळयता वेगवेगळे कंटेंट, वेगवेगळे फिल्म्स. म्हाका खूब इतलें शिकपाक मेळटा. म्हाका अशें दिसता की हांवूय कितें तरी म्हजी क्रिएटिविटी घालून हांव कितें तरी फिल्म्स करतलो. अशेंच लोकांक आनी आमच्या गोंयकारांक हांगा एक्सपोजर मेळचो आनी तांकां ग्रांट म्हण किंवा तांचे खातीर प्लॅटफॉर्म आनी मातसो वायड करून दिवपाक, तांकां पुश करपाक हें ऑब्वियसली जावपा जाय एक्चुली. आनी ऑडियन्स गोंयकार सपोर्ट करता हाजेर म्हणपाचें जाल्यार एकच तरेचो फिल्म लोकांक आवडटा अशें जाता. एक वेगळो डायवर्स तरेचो गोंयकारांक फिल्म आनी पळोवपाची एक आपली कॅपेसिटी वाडोवची पडटली. एकच कडेन रावचें आनी तें पळोवचें आनी थंय सॅटिस्फाय जावचें अशें जर करीत जाल्यार तें हांगच्यांगाच उरतलें आनी हांगच्यान तें भायर पावना. इतलेंच म्हजें म्हणणें. आनी तें सपोर्ट गोंयकारांनी दाखोवपाकूच पडटलो. कित्याक बॉलिवूडांतले आनी सगळ्यांचे एक्टर आमकां सदांच आवडटाच. तांच्यांनी एक आपली इमेज तयार करून दवरिल्ली आसा. पूण हांगा गोंयकार आमचे कितें करतात आनी करतात ते बरें करतात काय वायट करतात. आनी बरें करनात जाल्यार ते कशें बरें करतले हाजेर एक फीडबॅक सदांच आसचो लोकांचो. जशें तुवें म्हटलें की गोंयकारांचो सदांच सपोर्ट आसूंक जाय. आनी आमी जाणा की गोंय ही आमची कलाकारांची भुमी. कलाकार हांगासर खूब आसात. ज्या जाग्यार आमी वयता त्या जाग्यार आमकां वेगवेगळे कलाकार पळोवपाक मेळटा. लोकांचो तांकां सपोर्ट जाय आनी जाल्यारूच आमी गोंय सुदारतले, गोंय खंय तरी वयर पावतले. एक गोंयकारांक प्लॅटफॉर्म मेळटलो, कलाकारांक प्लॅटफॉर्म मेळटलो बरो की परफॉर्म करपाक. तुमकां तुमच्या फिल्मा खातीर ऑल द बेस्ट अँड कॉंग्रॅच्युलेशन्स वन्स अगेन. थँक्यू सर. थँक्यू.